गोबराच्या बुधवारा उपरांतलो सोनवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 5 वळी 27 ते 32. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हटलें, मुझे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसूलदाराची आनी ताचे संगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिष्यांक म्हटलें, 2 वसूलदारा आनी वायट आवळ्या बराबर तुम्ही कित्याक खाता पियेतात? परतिपाळ करून जेजून तांकां म्हटलें, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. हांव सगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.